नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। भारताचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आणि क्रांतिकारी मदन मोहन मालवीयाक भारत रत्न जाहीर। 25 डिसेंबराक दोगांच्या जन्मदिसाक भेटयतले पुरस्कार। पेट्रोलाचेर व्हॅट माफीचोय घेतले फेरनियाळ। व्हॅट सवलत पुराय रद्द करचे ना, पूण नातलां उपरांत दराचो फेरविचार। पेट्रोल वाडटले, मुख्यमंत्री म्हणटा पेट्रोल देविल्ल्यान चल्ला विचार। मायनिंगांतले रिणावयले सप्टेंबर 2012 उपरांत व्याज आनी कांय प्रमाणात प्रिन्सिपलूय माफ करूंक स्टेट बँक, कांय राष्ट्रीयकृत बँकोय तयार। एप्रिल मेरेन केसी क्लियर, सहकारी बँको फाटीं। मुरगांव स्कुलांतले बलात्काराचे केशींत 2 वर्सां उपरांत मुरगांव पुलिसांनी शिक्षक आनी प्युनाक केली अटक। पुरावे ना केले, घाळपणा केलो म्हूण आरोप। मुखेल आरोपीचो पत्तो ना। दाबोळे विमानतळार कस्टम्सान धरले 1.5 कोटीचे भांगर। एअर इंडियाचे दुबय गोवा फ्लायटीचे टॉयलेटीत लिपयल्ले 6 किलोचे भांगराचे बार। खबरो विस्तारान। भारताचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आणि क्रांतिकारी मदन मोहन मालवीयाक सरकार भारत रत्न दिता। हो देशाचो सगळ्यांत व्हडलो नागरी पुरस्कार। वाजपेयी आणि मालवी दोगांचोय 25 डिसेंबराक नातलांच्या दिसा वाडदीस। बेरेस्तारा मालवीयाची 153वी जयंती। तांचे वाडदिवसाक हो पुरस्कार भेटयतले। मदन मोहन मालवीय 1909 आणि 1918 काँग्रेसीचे अध्यक्षूय आशिल्ले। शिक्षणाचे मळारूय तांणी भरपूर वाव केला। राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन ट्वीट करून ही खबर दिली। Today we are very happy to know that the Bharat Ratna has been decided to be conferred on Atal Bihari Vajpayee and Madan Mohan Malviya. People of this country loved Atalji like anything, and he still continues to be our inspiration forever. And that's why Atalji changed the whole political idiom in the country. He presented a model of good governance, and we all are inspired by his eloquence, and this is one decision which will be lauded world over. The same is true about late Madan Mohan Malviya ji, because he did pioneering work in northern India in the field of education. He was an active social leader, educational leader, and also a political leader. गोंयांत पेट्रोल वाडटले। पेट्रोला वयले व्हॅट माफीचोय सरकार फेरविचार करतलो। पेट्रोल डिझेला परस सवाय आसपाक शकना, ते शिवाय पेट्रोल देंवलां। ताका लागून सरकार व्हॅटाचो फेरनियाळ घेतलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार सकाळीं मिडिया कडेन उलयलो। पुलिसांनी ज्येश्ठ नागरिकांक म्हूण 1090 हेल्पलायन केल्या। ती सुरू केल्या उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। पेट्रोलाचेर लिटराक 2 रुपया सेस लावपाचें पर्रीकार सरकारान हे पयलींच थारायल्लें। आतां पार्सेकार सरकार व्हॅट माफीचो फेरविचार करता। व्हॅट देंवयल्लो त्या काळांत ज्या वेळार मोठ्या प्रमाणात वाडत असलें पेट्रोल आनी म्हारगाय मोठ्या प्रमाणात जाल्या, आनी गोंया पुरते निदान आमच्या नागरिकां खातीर जो पेट्रोलाचो दर 75 आनी 80 पावत गेला, तो कंट्रोलांत येवचो म्हणून व्हॅट देंवयल्ले। ज्या हेतून तो व्हॅट देंवयल्लो तो हेतू पूर्ण आज साध्य जाल्लो आसा। इट इज हाय टायम नाव की पेट्रोलचो दर थोडेसो व्हॅट 5% लायलो आनी डिझला परस 1 रुपया 2 रुपया जास्त आसलो जाल्यार दॅट वूड बी इजिली एक्सेप्टेड टू द पब्लीक। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान बुधवारा ज्येष्ठ नागरिकां खातीर खासा हेल्पलायन सुरू केली। गोंय पुलिसांनी ही हेल्पलायन सुरू केल्या। ज्येष्ठ नागरिकांक कसली मजत जाय जाल्यार तांणी 1090 ह्या टोल फ्री नंबराचेर फोन करूं येता। If it is related to the crime, criminal or police action, immediately the PCR will be directed to reach on the spot. The beat constable of that area will also reach there, and if the subject is not related to the police department, some other department like health or any other issue, social issue, economic issue, that other department will be contacted by our control room staff.
प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. दाबोळे विमानतळाचेर कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी 1.5 कोटीचे भांगर जप्त केले. दुबय सावन चोरयां हाडिल्लें सुमार 6 किलो भांगर एअर इंडिया फ्लायटीच्या टॉयलेटीत आशिल्ले. भांगर कस्टम्साच्या हाताक लागलां, मात ते हाडपी कोण तें अजून कळिल्लें ना. हे पयलीं कितलेशेच फावट कस्टम्सान दाबोळे भांगर धरलां ते शारजा आनी दुबय सावन येवपी प्रवाशांच्या आंगार वा तांच्या लगेजींतल्यान. पयलेच फावट फ्लायटीच्या टॉयलेटीत भांगर लिपयल्लें मेळ्ळां. घेवया एक विराम.